नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आजी हांव फुडें आयकलेली काणी सांगता. दिवसा सोपना म्हणून. एक गांवांत एक बामण आनी बायल आशिल्लींची. तांणी दोगय महाळशे. तांणी दोगांनी बेसून दिसाचेची सोपन पडोवचें. डे ड्रिमींग म्हणटा नवे हगलोगन असो. कसले काम करचे ना, स्वप्नांतूच पुरा मांडून घेवचें. हाजे आमी व्हडलो व्यारो घाल्लो खंय, आमी श्रीमंत जाल्लीं खंय म्हूण म्हणालींची. हेर दीस आमी व्हड एक मिल्ल घाल्लें म्हूण म्हणालींची. मागीर एक दीस व्हड घर बांदलें. अशी मनांत तांणी लेखून बसचें, कसलें काम करची ना. एक दिवस बामण मना लेखसूर करता. हांव एक गाय घेता म्हूण लेखता. ते गायेल दूद विकून दुड्ड ओट्ट करून आनेक गाय घेता म्हूण म्हणटा. ते 2 गायेल दूद ओट्ट केल्यार आनेके चड दुड्ड मेळटा. ताजें नांव आनेके 3 गाय घेता, 4 घेता, अशीची 10 गाय घेता. ते गायेन आतां दूद मात्र न्हय, हांव धंय ताकय विकता. वैशाखा भितरी ताक पातळ करून मीठ मिरसांग घालून एक फण्ण घालून सांते येवन बसल्यार विकूंक घड भितर खाल जातलें. मागीर हांव ताजी तूपय विकता. अशें लेखून ताजे मागीर दुड्ड मस्त जातरी हांव एक व्हड तोट घेता. तातूंत भितर भर माड्ड वयता. मदें एक घर करता म्हूण लेखून मागीर ताका तडसुको जायना खोशी. तो भायली आपयता, खंयच गो तूं, खंयच गो तूं. पळय आयक, हांव गाय घेता आनी अशीश पुरा करता म्हूण सांगता. ती वयता चली नवें. ती सांगता, ओ जायत जायत, ते गायेल काम पुरा हांव करता. हांव कोडक्यां दुखून शेण काडटा, गायेक न्हाणयता, हांव धार काडटा, हांव दूद विकून येता, हांवच तूप कोन्न दिता तुका म्हूण म्हणटा. आनी ती सीदा सांते धांवता. थंय वचून 4 माथे बुरकूळ घेवन येता. घरा हाडून चंद करून वासरी सालान दवरता. आनी मनांत तुची लेखता तशी तोंडान होडान सांगता, हे बुरकुळ्यांत दूद घालचें, हे 2 बुरकुळ्यां भितरी ताक घालचें, 3 बुरकुळ्यां भितरी तूप घालचें, मागीर हे 4 बुरकुळ्यां भितरी दूद घालून मेगेल मोगा भयणीक पेटोवन दिवचें म्हूण म्हणटा. तीन तशी म्हणलें. भितर येतना हो आयकता. कसं म्हणली तुवें? दूद बुरकुळ्यां घालून भयणी ते पेटयत म्हणलें. कसं म्हूण लेखला तुवें? दुड्ड खर्चून गाय हाडचें हांवें, तूं दूद तुगेल भयणी ते पेटयत म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती सांगता, कसं जाल्लें, हांवय वावंट काडटा नवें. मेगेल एकी भयणी मोगाची, ती केदे दूद पिटयलें कसं जाता म्हूण सांगता. बिलकूल ना, हांव सोणा तुका तशें करूंक म्हणटनी तो एक बोड्ड हाडून तो बुरकुळ भेतून घालता. तूं कशी दूद पेटयत म्हूण पळयता हांव म्हूण सांगता. ती होडोडान रोवन लढाई करूं सुरू करता. तो कोपान वरलेल बुरकुळे भेतून घालता. तशी दोगांकय उतरा उत्तर जावन होडान लढाई करतना वाटराचें आयकता. तो धांवन येता. कसं जालें, कसं जालें, कसं जाल्ला तुमकां लढाई त्या करताची म्हूण निमगीता. तेन्ना तो सांगता, पळय हांव गायक खर्च करून दूड दिवन हाडला, तें दूद ती भयणी ते पेटयत काय, म्हाका कोप येतकी ना म्हूण सांगता. तेन्ना ती सांगता, हांव गायेल वावंट काडटा, येदे दूद मेगेल भयणी ते पेटयल्यार कसं जाता, ताणें दवरलेलो बुरकुळ पुरा भेतून घाल पळय म्हूण सांगता. तेन्ना तो मनीस घरा सुत्तमुत्त पळयता. आनी केदन गाय हाडलेले बा म्हूण अशें पळयतना ताका खंय कसलेंय दिसना. तेन्ना ताका कळटा, हें हांगेल नित्याची सोपन, दिसा पळयलेलें सोपन म्हूण म्हणटा. आनी मनांत तो लेखून तो आतां हांव एक गंमत करता म्हूण सांगता. राब ताज्या काही फुडें काली मेगेल तोटां भितर गाय रिगून फुल्लां झाड, रांदयकाये झाड पुरा खावन घाला. ते तुगेली गाय आसूं सुरवे मेगेल नश्ट भरी, मागीर पुरा तुमगेलें म्हूण म्हणटा. तेन्ना हांकां जागी जाता. तो सांगता, खंयची गाय, हांव गायी हाणी, खंयची गायेन तुगेलें हितला रिकचें म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो हांसतनी सांगता, तूं गायी हाण अशी, हें पुरा सोपन पळयल मू, ती सुरवेकची सांते वचून बुरकुळ घेवन येवन बसली मू, आनी तूं स्वप्नांत तुजी ते बुरकुळ भेतूनय बसली मू. केन्नाय तुमगेलें इतलें जाल्लें, दिसा सोपन पडोवचें, हाजी बदलाक कांय पुणी काम कराची म्हूण सांगता. चेडवानो, काणी समाप्त जाता. आमी पळोव येत नवें खाली सोपन पळोवन कसलें साधन जायना. आमी सोपन पळोवक एक गुरी आसूं, मागीर आमी त्या दिकान काम करूं. अनेक वारांतू नव काणये ओटू मेळया. नमस्कार.